झारखंडात जर बोगो सारखे बिल पास जावंक शकता जाल्यार गोंयांत ते कित्याक जावपाक शकना अशें म्हणीत मनोज परब हांणी परत एक फावट पोगो बिलाचो विशय वयर काडला। बाकीची राज्यां तांच्या लोकां खातीर अशीं बिलां हाडपाक शकता जाल्यार आमचो सरकार अजून कित्याक न्हिदला अशें मनोज विचारता। तशेंच ह्या राज्यांत बिलां कडेन पळोवचें आनी मागीर पोगो बिल असंविधानीक आसा हें कापासतात आसल्यार सिद्ध करचें अशें आव्हान लेगीत मनोज निलेश काब्रालाक दिलां। तशेंच पोगो बिल जितें आशिल्लें आनी सदांच जितें उरतलें आनी आमी गोंयकारांचे प्रश्न अशे मुखार हाडीत रावतले अशें मनोज म्हणटा। आमकां कळ्ळें की थंयचो जो सरकार आसा तेंच्यांनी आपल्या लोकांक डॉमिसायल तेंचें थारोवपाक लागून एक बिल पास केला, एक एक्ट केला आनी तेतून तेंच्यांनी कट ऑफ डेट दवरला 1932। म्हणजे झारखंडांत झारखंडी कोण, लोकल रेजिडंट कोण, तेका लागून तेंच्यांनी 1932 कट ऑफ दवरून तेंच्यांनी एक बिल पास केला। तेतून एक 1932 तेंचो खतियान म्हणून एक डॉक्युमेंट आसा, लँड रिकॉर्ड डॉक्युमेंट आसा। तो डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा, तेंच्या आवय बापूय ना जाल्यार ग्रँड पेरंट आनी तेंची जी फॅमिली आसा पळय तेंकांच ते झारखंडी म्हणून डिफायन करतले आनी तेंकां ते थोडे रायट्स दितले। ते रायट्सान भितर जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमी मेन रायट्स आसा तो म्हटल्यार तेचो जमनीचो, लँड तेंची जमीन तेंच्या कडेन उरतली। सेकंड इज डेव्हलपमेंट ऑफ रिवर, लेक्स कितें जाता पळय तेचें डेव्हलपमेंट, म्हणजे पर्यावरण राखपाक लागून तेंचो डेव्हलपमेंट रायट्स तेंच्या कडेन आसतलो। ह्या कायद्यानुसार तेंच्यांनी कायदो करून आनी एक बरयलें की हो कायदो तेंच्यांनी एसेंब्लीन पास करून तेंच्यांनी सेंटराक बरयलें की तेंच्यांनी हो कायदो 9th शेड्युलान घालपाचो। तर 9th शेड्यूल म्हटल्यार कितें, 9th शेड्युलान अजून मेरेन 284 कायदे असे जाल्ले आसा। म्हणजे ते कायद्यांनी तुका सुप्रीम कोर्टान नाल्यार खंयच्याच कोर्टान चॅलेंज करपाक शकना। म्हटल्यार एकदा ते 9th शेड्युलान गेले म्हटल्यार ते गेले, तेंकां आनी कोण चॅलेंज करपाक शकना। ते लायफ टायम थंय उरतले जो पर्यंत तो स्टेट मागाना ती चेंज जावपाक जाय म्हणून। पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बिल आसा ते अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा नाल्यार एंटी इंडियन आहा, असंविधानीक आसा अशें कांयच ना। आयज हे बिल जर 1932 प्री इंडिपेंडन्स जर ते डेट थारयता, कट ऑफ डेट थारयता जाल्यार आमी 1961 कित्याक थारोवची न्ही। आनी जर ह्या बीजेपीक दिसता, जर प्रमोद सावंताक दिसता नाल्यार लॉ मिनिस्टर तो कोण तो बोवाळ मारतालो काब्राल, ते काब्रालाक जर दिसता की आमचे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आहा म्हणून जाल्यार काब्रालाक प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी हे बिल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन आहा म्हणून तेणी प्रूव्ह करचें। लोकांक तुमी पिशान काडनाका, गोंयकारांक तुमी भिकेक लायल्यात, गोंयकारांक तुमी उपाशी उडयल्यात, पूण गोंयकारांक लागून आमी झगड्यात रावतले।